आनी हांगा उदगांव आसा जे एमआरएफ कडेन जे फोंडाची पुलीस जावं जे हांगा तपास करपाक गेल्ले आसा आनी जो एमआरएफ कडेन तो नाला व्हांवला ते नाल्यातल्यान तो साईनगर टू नाला असो गेल्लो आसा आनी तो दुधसागर न्हंयेन मेळटा सकयल तेन्ना हो नाल्यातल्यान ते सद्या तपास चालू आसा आनी फायर फोर्सूय बी आसा तेन्ना आतां तुमी पळयता की हांगा जो एमआरएफ कडेन नाला वयला ते नाल्याक तो साईनगराचो नालो जॉयंट जाता आनी मोठ्या प्रमाणात उदक येयल्ले कारणान तो हांगा व्हांवून येवपाची शक्यता आसा काय कितें म्हणून सद्याक हांगा PI फोंडेचो जो विजयनाथ आसा तो हांगा आपले स्टाफाचा कडेन तपास करता असं म्हाका काल कितें जालें नेमके काल ट्युशनाक गेल्लो तो ट्युशनाक जाताना त्याची बहीण बी वांगडा आसली ते 4-5 जण आसले 4-5 जण ते तिघ जाणांक त्यांना हे केले बहिणीन काढले तो भावाक सोडले भाव गेलो ट्युशन सोंपोवन ते घरी येताले मदीं व्हाळ लागता तो क्रॉस करताले क्रॉस करताले पावस पडटालो शाराक पाऊस तेजें नांव कितें दर्शन संतोष नार्वेकर आनी खंयची स्कुलान शिकतालो तो हांगा उदगांव ताराबाई ताराबाई बापो नाही ओके बाप ना तुजें नांव कितें माझं नाव विष्णू तूं कोण लागता तेजो मामा म्हाजे फाटल्यान जो नाला आसा तोच नालो साईनगरान मेळ्ळो आसा आनी हांगा जे पानमुडे आयले आसा कस्टल हितूंतल्यान आनी आमचे PI बी आसा सोद मोहीम चालू आसा दुसरे जाग्यार जे जाग्यार आतां आमी वयतले की थंय हांगा फायर फोर्साचे कर्मचारी जॉन आसा की थंय तेंचो शोध मोहीम चालू आहा बोटींग करून ते पळयता सायडीन थंय आतां आमी वयतले सर म्हाका कितें जालें काल नेमकें आनी कशें कितें जालें काल जवळपास संक सुमार साईनगर म्हणटा थंय एक भुरगो 11 वर्साचो जो ट्युशनाच्यान रिटर्न घरा वतालो सडनली ते उदकाचो रायस जाल्ल्या कारणान तो व्हाळान तो ते कंट्रोल जावना तेका तो करंट आनी तो व्हांवून गेलो काल रातच्यान फायर डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट तशेंच बाकीचे जे एजन्सी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस तेंच्यानी कॉर्डिनेट करून आमी सर्च ऑपरेशन चालू केला फुल उजगांवचे तेंच्यांनी आमकां बरो हेल्प दिला आनी तो सर्च ऑलरेडी चालू आसा त्या सायडीन आमी आतां बोट घेवन सद्या विज्युअल सर्च करता बोटीन जवळ कितले किलोमिटर आसा हो आतां डिस्टन्स इतले पयस पावोंक शकता भुरगो हय काल जर करंट आसलो न्ही कंटिन्यू पावस पडल्या कारणान इतलो करंट आसलो उदका भितर की चान्सीस आसा आनी त्या खातीर आमी तो चान्स आमी सोडिना तो आतां जर सर्च केली जाल्यार तो मेळपाक शकता हांगा इन केस जर आसा जाल्यार कोस्टलाच्यान कोण येयले कोस्टलाच्यान पुलिसांनी आपयल्ले आसा ऑलरेडी इवन एडिशनल कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर तेंच्यांनी कोस्टल पुलिसांक फोन करून तांकां पॉइंटर आपयल्ले आसात NDRF टिमूय हांगा पावल्ली आसा ऑलरेडी ते मार्सेलोन आसले तेय हांगा पावपाचे आसा एडिशनल कलेक्टरान ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा तांकां ओके आतां तुमी हांगा शोध मोहीम हो सर्च ऑपरेशन आमी बोटी थ्रू करता भायल्या वाटेन तू एक उजगांवचो सरपंच आसल्या कारणान ह्या आज काल घटना घडली ते संदर्भात तू कितें सांगपाचें आसा नाही ही घटना जी झाली ती खूपच वायट घटना घडली ज्या तेज्यो ते टोटल तिगा भावंडां तिगा भावंडांचो 2 भयणी आनी एक भाव तेंचो आनी हे फाटल्या 4 वर्सां फाटल्यान तेंचो बापूय मेलो म्हणजे एका फाटोफाट एक तेंचेर आघात जाले आनी ही जी भुरगीं जी आसा एक 4-5 जाणां भुरगीं आसा ही कसैले थंय म्हणटा ती ट्युशनाक वताली ट्युशनाक गेल्या नंतर ती बरोबरच येवपी पूण थंय एक शॉर्टकट म्हणून शॉर्टकट एक वाटेक लागून थंय व्हाळ एक आसा पूण त्या काल जेन्ना ती येयली तेन्ना त्या वेळार थंय अकस्मात सडनली उदक येयलें आनी उदक आयल्या नंतर हो भुरगो खंय पयलीं व्हांवून गेलो पूण ही गोश्ट म्हणजे कोणाकूच तो पर्यंत कांय खबर ना पूण तेजी ती व्हडली भयण आसा ती 11वेक जी आसा ती लेट जाल्या म्हणून ती सकयल आयली त्या व्हाळा कडेन येयली व्हाळा कडेन येत जाल्यार 2 जाण भुरगे अशेंच
व्हांवता ते तिने बेगीन पळयले आनी पळयतकूच तांकां बेगीन तेणी वयर काडले आनी विचारलें की दर्शन तेगेलो भाव तो खंय काय म्हणून तो तोंडल वदळ व्हांवून गेलो म्हणपाक लागलो. त्या नंतर सगळो बोवाळ जालो, शोध जाली आनी परिस्थिती अशी की मागीर पुलिशेक सांगणें जालें, पुलिशेंतून मागीर फायर ब्रिगेडीक जालें आनी काल बसून सर्च चालू आसलें. पूण एक अशी जी घटना जेन्ना घडटा तेन्ना म्हाका अशें दिसता की जेन्ना अशें पळय खंय तरी एक डेंजरस आसता, व्हाळ आसता, जांकां सारकें प्रॉपर येवपाक हे रस्तो आसना, अशा वेळार पेरंट्सांनी थोडी मातशी जतनाय घेवप हें गरजेचें. थंयसर तो क्रॉस जो व्हाळांत वयलें उदक जशें केन्ना पावस पडून केन्ना उदक येत हें सांगूंक येना. आनी ही भुरगीं म्हणजे 10 वर्सांचीं भुरगीं ना. आतां ह्या 10 वर्सांच्या भुरग्यांक तांकां बाबड्यांक कितें खबर आसा, तांकां कांयच खबर आसचें ना. उदक चडूय येयल्यार खबर आसचें आनी कमी आसल्यार खबर आसचें ना. त्या भुरग्याचो बर्थडे बी कितें त्या हांव जेन्ना तेज्या घरा कडेन जेन्ना गेलो तेन्ना म्हाका तेजे भयणीन सांगलें की पयरूच 7 तारखेक म्हणटा तेजो बर्थडे जाला, 10वो बर्थडे जाला आनी म्हणटा तो 10 वर्सांचो भुरगो. आनी बाकीचे सांगताले की तो मन मेळो भुरगो असो की सादो भुरगो. आनी अशे परिस्थितीन ह्या भुरग्याक अशें घडप म्हणजे एक तेंच्या हेचेर मोठो एक दोंगर कोळ्या दुख्खाचो सागर कोसळ्याची खबर आसा. जी बाबडी जी डे टू डे काम करून तेंची आवय जी आसा ती डेली वेजीस काम करून त्या भुरग्यांचें पालन पोशण करून वयर काडपाची प्रयत्न करीत आसतना हो दुसरो तांकां एक आघात जालो. हें खरोखर दुर्दैवी आसा आनी खूब मोठी घटना अशें म्हाका तरी दिसता अशा गरीब कुटुंबाचेर घडल्या. ह्या संबंदी आमी आमचे जे आमदार जे आसा बाबा जे आमचे विश्वजीत राणे यांच्या कडेन बी हांव उलयतलो, हांकां सांगतलो आनी तेंच्यांनी तांकां जेन्ना हें कळ्ळां तेन्ना तेणी सांगलांय बी की आपूण तांकां त्या कुटुंबाक आपूण मदत करतलो म्हणून. हांव बी तांकां सांगता की ताका ही मदत ह्या कुटुंबाक खंय ना थोडी फार तरी जावपाक जाय. खंयच्या विद्यालयान शिकतालो? ते हांगा हितून ताराबाई दळवी हायस्कुलान शिकतालो तो, उसगांव बाबाई पाळी थंय शिकतालो तो. आनी अशी ही घटना घडप म्हणजे खूबच वायट घटना घडली की ह्या फुडें तरी पेरंट्सांनी जेन्ना आपल्या भुरग्यांक ट्युशनाक धाडटा समज जर खंयसर जेन्ना रोडाचो संबंद येता किंवा समज जर अश्यो जेन्ना आड वाटांनी जेन्ना पळय उदकाचो म्हणून ओहळाचो असो डेंजरस जेन्ना हें आसा तेन्ना तेंच्यांनी त्या टायमार जेन्ना भुरगें येवपाचो टायम आसता त्या टायमार तरी थोडो फार येवन तेणी कोणी तरी थंय टायम वेस्ट करून त्या भुरग्यांक सेक्युरिटी सेफ पावची सेक्युरिटी दिवपाचो प्रयत्न करचो इतलेंच हांव तेंच्या कडेन मागतां. नमस्कार. आमी उसगांव हांगा आसा, जे जाग्यार तेजी बॉडी मेळ्ळी ते जाग्यार आसा, जे जाग्यार फायर फोर्साचे जवान आपले बोटींग करपा लागून बोटींग घेवन ती बोट घेवन ती सोदपाक वयताले. ती अवघे बोट घालून ती 5 मिनटांनूच ताका ती बॉडी मेळिल्ली आसा सायडीन लागलेली. तेन्ना हेजो पाठपुरावो असो आसा की जो भुरगो आसा संतोश नार्वेकर हो भुरगो जो आसा तो कसल्ले ह्या गांवांत कोणागेर तरी ट्युशनाक वयतालो आनी तेजे वांगडा तेजी 4-5 भुरगीं वयतालीं. जेन्ना कसल्ले गांवांत तें ट्युशन सोंपोवन काल मोठ्या प्रमाणांत पावस पडटालो. पावस पडले आसतना ट्युशन कितें बेगीन सोडलें आनी तांकां पावसा लागून बेगीन सोडलें अशें आयकूं येता. आनी जेन्ना तो शॉर्टकट वाटेन वचपाक वयतालो, शॉर्टकट वाटेन एक बारीकसो व्हाळ मेळटा, बारीक व्हाळ, त्या व्हाळांतल्यान ती क्रॉस करपाक वयताली. डेली त्याच वाटेन येताली, त्याच वाटेन वयताली. त्या व्हाळांतल्यान जेन्ना क्रॉस करून येताली जेन्ना काल भरपूर पावस पडला त्या भुरग्यांक कोणाको अंदाज आयलो ना. जेन्ना ती भुरगीं क्रॉस करपाक 4 जाण भुरगीं ते क्रॉस करपाक थंय पावली तेन्ना तेजी जी 11वेची जी भुरगो आजून मेरेन भुरगीं घरा पावली ना म्हणून तेजी जी व्हडली भयण आसा ती त्या व्हाळा कडेन गेली, सोदपाक गेली तांकां. पयल्यार 2 जाण भुरगे पयलींच मातशे घसरलेले आनी व्हांवताले तेन्ना ते 11वेची जे तेजी भयण आसलेली 11वी शिकता ती ते भयणीन ताका दोगांकूय वयर काडले आनी तांकां विचारलें की दर्शन खंय आसा. तिणी म्हणलें दर्शन व्हांवलो म्हणलें. अशी म्हणून रामनाथ डांगीन सांगलेलें आसा की दर्शन व्हांवलो. तेन्ना तेंचे आगान दिला आनी जेन्ना ती शोध केली तांकां तो मेळ्ळें ना. हे दोगांय भुरगे व्हांवताले तांकां ते भुरग्यान तेजी भयणीन काडलेलें आसा. जेन्ना हांगा सगळे सर्च जाले जेन्ना एक गजाल पुलिसेन कळ्ळी, पुलिसेन फायर फोर्सा कळ्ळी आनी हांगा सर्च सोदपाक लागले सगळे. रातभर तांकां तो मेळ्ळें ना. आनी जेन्ना आयज सकाळीं तांकां दुधसागर न्हंयेन तो जवळ जवळ 5-6 किलोमिटर ती तेंच्या घरा कडल्यान 5-6 किलोमिटरांतल्यान घुंवोन तो व्हाळ दुधसागर न्हंयेक येता ते न्हंयेन तो तेजी बॉडी आयज सांपडलेली आसा. हो भुरगो ताराबाई विद्यालय जे आसा उसगांव बोमा थंय ते हितून तो शिकतालो आनी बरो मन मेळावू भुरगो हो आसलेलो अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. आनी हेजो जो पाठपुरावो आसा
तो सरपंचान ऑलरेडी आमी केल्लो आसा सांगला. हे संदर्भान तेणी मंत्री जो आसा ह्या भागातलो ताका तेणी कळीत केल्लें आसा. कारण तेजे 2 वर्सां पयलीं तेजो बापूय एक्सपायर जाल्लो. आवय मोल मजुरी करून तांकां भुरग्यांक शिकयताली आनी तांकां पोसताली. तेन्ना एक गरीब घराण्यांतलो भुरगो त्या खातीर ताका मदत करची अशी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर उसगांवच्यान एकनाथ केडेकर.